बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हांव तुमचो मोग करता, हांव तुमचेर आशीर्वाद घालता आनी हांव तुमच्या जिवितांत तुमकां वाडयता. बसयता सर पदवेदार देव द्वितीय बुकांत 7व्या वस्वरांत 13व्या बडीर ड्यूट्रॉनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 13. सो या जेजूच्या आशीर्वादा जोडूंक आमी तयार जावया. देवी घालून भोपोई सक्रामेंतांत जेजूक आमी स्वागत करया. गावयान तें गीत आमच्या कांतराच्या बुकांत K2 पेज नंबर 148 148 K2 K2. गोपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार. गुपित म्हज्या देवा तुका नमस्कार. उंड्या रूपार तूनीस आसाय अवतारार. काळीस म्हजे सगळेस तुका काळजाता. कित्याक नियाळ तुका सगळे चलवता. काळीस म्हजे सगळेस तुका काळजाता. कित्याक नियाळ तुका सगळे चलवता. देखून आपण साको पारकुंकुस नोजो. एकच पुत्रार तुझ्या पावार्थीर मोजो. देव सांगता तेस भक्तीन सत्मानता. हे सताचे उतार सतस मन ओपता. देव सांगता तेस भक्तीन सत्मानता. हे सताचे उतार सतस मन ओपता. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. अधिक मोगाच्यानो दैवी कुलोरे तिरमांदेर मुलकी मँगलोर हांगासर चलच्या ह्या आराधनांत वांटो घेवंक तुमकां समेस्तांक हांव व्हडा मोगान स्वागत करता. देवाची सुकृपा आमकां सांगाता मेळयता आनी देवाच्या हाजरपणांत आमी आसता आसतना देवूच आमच्या लागीं उलयता ताच्या उतरां मुखांत. देखून आमी पयत पुस्तक उक्त करया. द्वितीय बूक अवस्वर 7 वोळ 13. बुक ऑफ ड्यूट्रॉनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 13. हांव तुजो मोग करता, तुजेर आशीर्वाद घालतलो आनी तुजी संख्या वाडयतलो. तुज्या पुर्वजांक आपूण दिता म्हण सपत घालन भासायिल्ल्या त्या देशांत तो तुज्या संततीचेर, तुज्या धानीचेर, दाका रोसाचेर, तुज्या तेलाचेर, तुज्या गोरवां वासरांचेर, तुज्या शेळयांचेर हांव आशीर्वाद घालतलो. सर तुजी पिडा तुजे तावन पयस करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून मोगाचें हें देवाचें उतर आमी आपणावया. लेट अस क्लेम दीस वर्ड ऑफ गॉड. ड्यूट्रॉनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 13. म्हजे उपरांत तुमी सांगा,
सर्वेस्पर देव म्हजो मोग करता, सर्वेस्पर देव म्हजो मोग करता, सर्वेस्पर देव म्हजेर आशीर्वाद घालता, सर्वेस्पर देव म्हजेर आशीर्वाद घालता, आनी म्हजी संख्या तो वाडयता, आनी म्हजी संख्या तो वाडयता. म्हज्या पुर्वजांक म्हज्या पुर्वजांक आपूण दितलो म्हणून आपूण दितलो म्हणून शपथ घालून बसयल्ल्या शपथ घालून बसयल्ल्या त्या देशांत सर्वेस्पर देव सर्वेस्पर देव म्हज्या संततीचेर, म्हज्या संततीचेर, म्हज्या धानीचेर, म्हज्या शेताबाटांचेर, म्हज्या शेताबाटांचेर, म्हज्या व्यापार वहिवाटाचेर, म्हज्या व्यापार वहिवाटाचेर, म्हज्या शिकपाचेर, म्हज्या शिकपाचेर, म्हज्या हर एका येवजणेचेर हर एक येवजणेचेर आशीर्वाद घालतलो, आशीर्वाद घालतलो. सर म्हजी पिडा, सर म्हजी पिडा सर्वेस्पर पयस करतलो, सर्वेस्पर पयस म्हाका करतलो, गुण करतलो, म्हाका गुण करतलो. हालेलुया, हालेलुया, होसान्ना, होसान्ना, हालेलुया, हालेलुया. हो मोगाच्यान कितले अपुर्बेचे भासवणे देवान आज म्हाका तुका दिल्यात. आज सांत सेबेस्टियनाचे फेस्त, सांत फेबियनाचे फेस्त, सांत सेबेस्टियन एक वर्तो मार्तीर, ताचो आमी उगडास करता. ताचें जिवीत आमकां एक बऱ्या जिणयेक आमकां एक प्रेरण जावन आसा. आनी आज दैवीक लोरेतीर मंदिरांत व्हडा मोगान आनी व्हडा महिमेन डिवायन एंजल्स दैवीक आंजांचो उडास करता. दैवीक लोरेतीर मंदिरांत नांव दखल केल्ल्या सर भुरग्यांचो आमी उडास करता. आनी सर हांगासर येवच्या भुरग्यांक कसोच सगळ्या संवसारांत असल्या भुरग्यां पासत मागता. आतां परिक्षा लागीं येता आसतना बऱ्या तरान तयार आयकन त्या परिक्षेंत बऱ्यांतली बरी यशस्वी जोडूंक, बऱ्यांतले बरे फलित आमची जोडूंक, बऱ्यांतलो बरो फुडार जोडूंक, तांकां संपूर्ण बरी भलायकी देवान दिवच्या खातीर सर भुरग्यां खातीर आज आमी मागता. आनी आज सांत जोसेफ फेर्नांडीस एसव्हीडी सभेचो दैवीक शब्दाच्या मेळाचो एक महान सांत, चायनाचो पयलो मिशनरी, ताचे नव्यानाचो पयलो दीस आज आमी आचरीत आसतना. त्या नव्यानाचो पयलो विशय सांत जोसेफ फेर्नांडीसाक मेळ्ळें तें आपोणे ताणें एक वर्तें देणें म्हणून घेतलें. आमचें आपण एक वर्तें देणें म्हूण घेवंक जोसेफ फेर्नांडीसाचें जिवीत आमकां एक देख जावन आसा. देखून आमी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन आमी आतां गावया. जेजू 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 म्हणून गावया. गावून गावून आमी नाचुया. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. H12 on page number 78, 70 आणि 8 पान नंबर, कंतार नंबर H12. जेजू 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 म्हणून आमी गावया. गाऊन 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 आमी नाचया. जेजू 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 म्हणून आम्ही गाऊया. गाऊन 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 आम्ही नाचूया. हल्लेलुया आमेन, हल्लेलुया, हल्लेलुया आमेन, हल्लेलुया, हल्लेलुया आमेन, हल्लेलुया, हल्लेलुया आमेन, हल्लेलुया. ये जेजू तू आमचे मध्ये, ये जेजू तू आमचे मध्ये, ये जेजू तू आमचे मोदे, ये जेजू तू आमचे मोदे. परतू आमकां तुज्या मोगान शांतीन, परतू आमकां तुज्या मोगान शांतीन, परतू आमकां तुज्या मोगान शांती, परतू आमकां तुज्या मोगान शांती. जेजू 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 म्हणून आमी गावया. गाऊन 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 आमी नाचया. जेजू 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 म्हणून आमी गावया. गाऊन 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 आमी नाचया. हल्लेलुया आमेन, हल्लेलुया, हल्लेलुया आमेन, हल्लेलुया, हल्लेलुया आमेन, हल्लेलुया, हल्लेलुया आमेन, हल्लेलुया. जेजू लागीं मागया. आमकां गुण कर जेजू. आमच्या सर भुरग्यांक गुण कर. पिडेस्त समेस्तांक, सर पिडेस्तांक गुण कर जेजू. गुण कर आमकां तुजे दैवीक सक्तेन, गुण कर आमकां तुजे दैवीक सक्तेन, गुण कर आमकां तुज्या दैवीक सक्ते,
कोण कर आमकां तुज्या दैवीक सक्ते सुडकादी आमकां सरबंदड्यांतले सुडकादी आमकां सरबंदड्यांतले सुटका दी आमकां सरबंदड्यांतले सुटका दी आमकां सरबंदड्यांतले जेजू 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 म्हणून आमी गावुया गावन 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 आमी नाचुया जेजू 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 म्हणून आमी गावुया गावन 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 आमी नाचुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. कीर्तन 120 आणि 8 तिसरी ओळ. Psalm 128 verse 3. तुझ्या घरा भितर तुझी पतीण फळादीक दाखवाली सारखी तुझ्या मेजा भोंवतणी तुझी भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या सारकी. सर्वेस्पोर देव मोगाचें आमकां एक वर्तें दर्शन दिता. आमचे कुटुंब आमचे कम्युनिटी आमी आमचो समुदाय आमी खंयसर रावता थंयसर देवाचे आशिर्वाद आमचेर पडिल्ल्या वेळार आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आमचो बापूय आमची आवय काजा जाल्ल्यांचे पती या पतीन भाव या भयणी ही सगळीं फळादीक दाखवाली सारकी म्हणजे वाडलेली हरी एकली खस्ट काण मिनात काण वावरतली बरो दिसपडतो ग्रास चडटली कुटुंबांत आशिर्वाद ग्रेस्त आर्थीक वाडवळ सगळी आसतली थंयसर आनी त्या घरांत भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या बरी लायक ऑलिव्ह ट्रीज स्ट्रॉंग अपुरबायची ना तूं पानां आनी ती पानां सोबाय दितात मातनी ती त्या रुखा बळवंत करतात. त्याच परी हर एका घरांत आसची ती भुरगीं प्रायन आनी जाणवायन वाडटलीं आवय बापायक विधेय जातलीं वडिलांचे बरेंकन आयकतलीं. इस्काला गेल्ल्या वेळार थंयसर तांच्या मास्टरां टिचरांक मान गौरव दिवन तांणी शिकयलेलें बरेंकन चीत दिवन तें आयकून ती शिकतलीं बऱ्यांतल्या बऱ्या फलितांशान बऱ्यांतले बरे रिजल्ट घेवन ती पास जातलीं उत्तीर्ण जातलीं मान गौरव वैभव मुकुट ती जोडटलीं बरो फुडार आसा करतलीं तांची तालंतां उर्जीत करतलीं आपल्या कुटुंबा पासत आपल्या समुदाया पासत समाजे पासत पवित्र सभे पासत ती वावरतली ह्या संवसारांत देवाचें राज्य स्थापन करूंक ती कारण जातली आनी अशें आमची कुटुंबांस वैभवाची परसडीत जातली. आनी अशें मोगाचें न्हू आमी नियाळ करता आसतना आज आमच्या दोळ्या मुखार पवित्र सभा दिता देख सांत बस्त्यांवाची. सांत बस्त्यांव म्हळ्यार सेंट सेबॅस्टियन म्हणटा आमी. तो 250 इसवेन 257 AD तो जल्मलो आनी तो रोमाक शिकोवंक गेलो ताच्या आवय बापायनी सांगल्या परी. पूण थंयसर शिकयता आसतना तो रोमाच्या एम्परराच्या आर्मींत तो भरती जालो. डियोक्लिटस एम्परर जावन आसलो. क्रिस्तांवपणाक ताणें संपूर्ण तरान तिरस्कार केल्लो. कोणेंच क्रिस्तांव जावं नजो क्रिस्तांव भावार्थ जियोंक नजो म्हणून ताणें फर्माण केल्लें. असल्या वेळार रायाच्याच झुजारां पैकी एक सोजेर जावन एक शिपाय जावन वावरतालो सेबॅस्टियन मात्र आपूण क्रिस्तांव म्हूण दाखोवंक भियेनासतना हेरांक ताणें सुवार्ता परगट केली आनी सुवार्ते प्रमाणे पवित्र भाग्यवंत जिणी तो जियेलो. देखून ताचे विरोध रायाक फिर्याद गेलें. तक्षण राय रागान पेटलो आनी सेबॅस्टियनाक एका रुखा बांदून तीर मार टू हिट हिम विथ द एरोज ताका ताणें तीर मारतल्यांक टू दी आर्चर्स ही कमांडेड टू किल सेबॅस्टियन. त्या रायाच्या शिपायांनी सेबॅस्टियनाक जायते तीर मारले
तो मेलो म्हणून ताजे मोडे उडोवन ते गेले. पूण एका विधव स्त्रीयेन आयरिनान ताका पळयलें आनी तो ताचे थंय जीव आसा म्हूण कळोवन तिणें ताची बरी करून चिकित्सा केली, बरी जतन घेतली आनी तो वाचलो. वाचतस बरो जातस ताणें आयरिनाक सुवार्ता परगट केली. आयरीन कन्वर्ट तर जाली आनी दोगांयनी मेळून सुवार्ता परगट केली. मात न्ही धैर्यान परतून राया मुखार वचून उबो जालो. रायाक ताणें सांगलें, खरो नीज देव स्वामी जेजू क्रिस्त ताचे थंय पातये तूं आनी तुजें घराणें बाचाव जातलें. हांव क्रिस्तांव म्हणून सांगूंक हांव भियेना वा लजेना. हांव तुजो खरो बरो शिपाय होय, पूण हांव पयिल्लें देवास. कितलीं अपुर्बेचीं उतरां ह्या सेबॅस्टियनाची. हांव ह्या संवसारांत आसतना म्हज्या देशाक, म्हज्या देशाच्या सर वडिलांक, त्या मुखेल्यांक, जावं पुरो राष्ट्रपती, जावं पुरो प्रायम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ह्या पुलीस आर्मी थकणांक हांव खाल जाता. पूण पयलें देवा विरोध कोणेंय उलयल्यार हांव ताका विधेय जायना. पळया मोगाच्या देखून रायाक राग आयलो. परतून ताणें ताका तोणक्यांनी मारून लगाड काडूंक ताणें फरमायलें. अशें सेबॅस्टियन मार्तीर मरता. आनी एक आसा आयचो सांत फेबियन, तोय मार्तीर मरता. आनी एसविडीचो सांत जुझे फेर्नांडो तो चायना गेल्लो पयलो मिशनरी 1879 इसवेंत. In 1879 he goes to China as the first missionary of SVD, being sent by Saint Arnold Johnson. एक पुटीन गेल्लो तो, पाटी तो पळयना. लगभग 20 आनी 9 वर्सां खळमीत नासतना वावरता. 1908 इसवे पर्यंत खळमीत नासतना वावून एका मार्तीरा बरी त्या गांवांत टायफस म्हणली पिडा येता आसतना त्या पिडेस्तांची सेवा करून थंयसर तो मरता. त्या गांवांत तो वेता आसतना थोडेच क्रिस्तांव आसले, पूण 2 लाखाच्याकी चड लोक क्रिस्तांव जावंक तो कारण जाता. ताच्या जिवितांत ताणें सांगली ती उतरां. म्हाका चायनाक वचून सुवार्ता परगट करीचें म्हणली उर्बा आसली, पूण असली कृपा देव म्हाका दीत की म्हणून हांव अजापतलो. पूण देवान म्हाका ही कृपा दिल्या. हांव एक मिशनरी जावन चायनांत वावुरता जाल्यार देवान दिल्ली कृपा, देवान दिल्लें आपोवणें, हें आपोवणें हें देणें बरें करून सांबाळूंक देवूच म्हाका कृपा दिवची. म्हाका आमच्या जिवितांत देवान दिवचें देणें आपोवणें एक बरें क्रिस्तांव जिणी जियो. देखून दैवीक लोरेतीन मंदिरांत ल्हान भुरग्यांक आमी दाखल करचें. डिवायन एंजल्स जावन, दैवीक आंज जावन सबार जाणांनी हांगासर साक्ष दिल्या. एक ल्हानसो भुरगो सारको शिकनातलो, 10वे क्लासींत आसलो. ताका इस्कालांत तावनूच भायर वचोन सांगलें कित्याक SSLC बरयल्या त्या इस्कालाचे रिजल्ट्स उणें जाता, तो फेल जाता म्हणून. पूण तसल्या भुरग्याक हांगासर हाडिल्ल्या वेळार हांगासर देवाचें उतर तो आयकल्ल्या वेळार तो भुरगो बदलता. ताजे उपरांत बरें करून तो शिकता. गव्हर्मेंट इस्कालांत तावन 10वेची परिक्षा बरयता. ताजे उपरांत बऱ्यांतले बरे मार्क्स, हाय डिस्टिंक्शनान पास जाता. सगळ्यांक अजाप जावच्या रितीन PUC ती बरे मार्क्स काडटा. ताजे उपरांत ग्रॅज्युएशन कर. आज दुबयंत काम करता. तो ह्या दिसांनी म्हाका फोन करून सांगता, फादर सकड आवय बापाय सांगा तांच्या भुरग्यांक डिवायन एंजल्स दैवीक आंज जावन धकल करून दी. कशें म्हजें जिवीत नासाच्या वाट्यार आसलें, देवाच्या उतरान उजवाडाच्या वाट्यान हाडलें. सकड भुरग्यांच्या उजवाडाचें जायजय. आज म्हाका दैवीक आंजा पासत मागया. आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत असल्या भुरग्यांक दैवीक आंज जावन डिवायन एंजल्स जावन मोगाच्यान आमी भरती करया. हे कुटुंब मागतलें कित्याक तांचे भुरगीं दोगांय पूत आनी धूव काजर जावंक आयकनात. काजर जायना म्हणून बरें शिकप जाल्लें, बऱ्या कामार आसा, पूण काजर मात जायना म्हणून. पूण सवकास आवय बापायन कळ्ळें दोगांय की वायट सवय आसा. तांकां चेडवाक बॉयफ्रेंड आसा, चेड्याक गर्लफ्रेंड आसा, पूण काजर जावन मात्र सक्रामेंत जोडूंक तयार ना. पूण मोगाच्यान तेगून तांणी तांचें नांव हांगासर दैवीक लोरेतीन मंदिरांत दाखल कर, रजिस्टर्ड देयर नेम्स इन डिवायन कॉल सेंटर आनी मागोवन तांणी सुरू केलें. आज मोगाच्यान काल हांगासर आयिल्लीं आवय बापूय साक्ष दितात. जेन्ना आमचे कुटुंब दैवीक लोरेतीन मंदिरांत डिवायन फॅमिली जावन आमी दाखल केलें, आमच्या भुरग्यांक वय डिवायन यूथ जावन दाखल केलें, ताजे उपरांत आमचें कुटुंब बदललें. आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान आयलें. आमच्या कुटुंबांत मागणें आयलें. घोबायला मदें माया मोग एकवट आयलो. भुरग्यां आनी आवय बापाय मदें खरो मोगाचो संबंद आयलो. आमचीं भुरगीं बदल्लीं. आज दोगांय काजर जावन बरो फुडार आसा कारण आसात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, छय छय जेजू. बापूय सक्रामेंताचेर मोगाच्यान आमी दीस घालया. समी जेजू, म्हज्या तुज्या वैयक्तीक जिविताचेर, कुटुंबाचेर, आमच्या जिविताच्या हर एका संगतीचेर आशिर्वाद घालून तयार आसा. आमी समिया जेजू आमच्या जिवितांत स्वागत करया, ताका आमी आपोवया. सर्व ऋणांना त्वरे दागा, एकांगी आगी आले दागा.
ಅನಾಥಳಾಗಿ ಅಳುವಾಗ ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವೆ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವೆ. जेजू आमी काळजांत तांदूलो मारया. येवन दी जेजू आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या कुटुंबच नव्यान तो रचन करून दी. ಸರ್ವರು ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆದಾಗ, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಲೆದಾಗ, ಅನಾಥನಾಗಿ ಅಳುವಾಗ, ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವೆ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವೆ. ಸರ್ವರು ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆದಾಗ, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಲೆದಾಗ, ಅನಾಥನಾಗಿ ಅಳುವಾಗ, ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವೆ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವೆ. 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 तू म्हाका उलो मारतलोय आनी हांव आजार जातलो. तू म्हाका उलो मारतलोय आनी हांव आजार जातलो. तुका गळेत नसले गुंडाळेचे घोट हांव तुका उगडापें करतलो. हांव तुका वकात आनी सवास्काय हाडटलो. तुजी दिशा साव बदलितलो. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, सोमी जेजू तुका आपयता. तूं जेजूक आपय. हे जेजू म्हज्या जिवितांत म्हाका जबाब दी. जेजू म्हज्या भावा भयणीच्या उल्याक तूं पाळो दी. तांकां जबाब दी, तांकां सुडका दी. तांकां वेडो जाल्ल्या सर बंदरांतले, सांकळींतले, जाळांतले, शिरापांतले, पिडे शेड्यांतले, आर्थीक अडचणींतले तूं तांकां सुटका दी. सबार जण काम नासतना कश्ट जाता. सबार जाणांक घरांत गोबायलांमध्ये, भुरग्यांमध्ये शांती समाधान नासतना कश्ट जाता. सबार भुरगीं आसात ती शिकोवंक प्रयत्न करता. शिकोवंक तांकां जायना, उगडासाची सकत ना, जाणवाय ना, बुदवंतकाय ना. सोम्या जेजू तांकां जाणवाय, बुदवंतकाय दी. सबार जाणां पिड्यान कश्ट जातात. सोसूं जायना ते दूख सोंसता. सोम्या जेजू तांची दूख पयस कर. जेजू जेजू तांची दुखां पसून काड. तांच्या मोगाच्या मनशाच्या मरणावरवी दुखी आसतात. तांची मोगाची मनशां आस्पत्रेंत आसात. जायते पयशे खर्चिला, जायते वखद केला, पूण पिडा गुण जायना. जेजू जेजू तूं गुण करूं शकताय. जेजू बरें करूं शकताय. ये जेजू, बन्नी येसुवे, बन्नी येसुवे. ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೆ, ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದರು. ಬಂಧುಗಳೇ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದರು. ವೇದನೆ ಬರಿ ವೇದನೆ, ಬಾಳೆಲ್ಲ ರೋದನೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದವ ಹಿಡಿದು ಶಾಂತಿಯ ಬೇಡಿರುವೆ. ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವೆ, ಅಭಯವ ನೀಡಿ ಯೇಸುವೆ. ಬನ್ನಿ ಯೇಸುವೆ, ಅಭಯವ ನೀಡಿ ಯೇಸುವೆ. मोगाच्यान जेजूक आमच्या जिवितांत आमी आपवया. आमी हेरां खातीर मागता आसतना देव आमच्या गरजांचेर आशिर्वाद घालता. सगळे गरजेवंत पासत मागया मोगाच्यान. सगळ्या संवसारार शांती स्थापन जावचे खातीर आनी विशेश जावन ह्या 22 तारखेर जानेवारीच्या आमच्या भारत देशांत शांती समाधानान सगळ्या धर्माच्या लोकांनी एकवटान एकामेकाक समजून जिवनचे वसत मागया. आनी आज जो कोण जन्म दिवस आचरितात तांच्या संगत आमी संतोष पावता. वी आर रिजॉयसिंग विथ एवरीवन हू इज सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज, wedding anniversaries, or newly getting married, or inaugurating a new house, housewarming celebrations, or birthdays, or jubilees. When you celebrate, we are also celebrating and thanking God with you. आज जन्म दिवस आचरितात सोनिया मेंडोन्सा बारकोरू 41st birthday, Mary Anita Dicunna Saripalla 2nd birthday, Alina D'Souza Manipal, Jennifer Ermal, ऑलिवर लोबो दुबई. तुमकां बागी जन्म दिवस आमी मागता. 2nd वेडिंग एनिवर्सरी संध्या
आणि ब्रायन डिसोजा शंकरपुरा. जुलियाना रियाना कोयलो पांजी मोगारू. तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता. देवा गर्ग आनी होगलाप दिता. तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां अद्भुतां आनी देवाची कृपा अनुभव केल्ली. बरी भलायकी लाभलेल्या पासत रोजी मेनेजस शिरवां. जायती आशिर्वाद आनी बेसांवां तांकां मेळ्ळेल्या पासत विद्या डिसोजा आनी कुटुंब बोंदेल. बरी भलायकी लाभलेल्या पासत कुटुंबाच्या सांद्याक आनी बरें काम मेळ्ळेल्या पासत जविटाक ग्लेवन डिसोजा मुंबय. फिलोमिना दांतीस साल्डाना कारकळा. दंपराकांडीची सर्जरी बऱ्या तरान जावन दूख पयस वचून आतां सोलोंक बऱ्या तरान जाता देखून. सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत पिडा गूण जाल्ल्या पासत कुडींत आसली दूख पयस केल्ल्या पासत भुरगीं शिकनात न्ही. आतां बरें करून शिकोवंक तांणी परतून सुरू केल्ल्या पासत एग्जामां तयारी करना आसात देखून. बऱ्यांतले बरें एका कॉलेजींत डेंटल कॉलेजींत एडमिशन मेळोंक मागलें. त्या प्रमाणेच मेळिल्ल्या पासत घराचें काम बऱ्या तरान जावन घराचें इनॉग्रेशन घर प्रवेश करूंक वेळार जाल्ल्या पासत आर्थीक अडचणींत देवान निवारलेल्या पासत बरें काम मेळ्ळेल्या पासत आनी प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत IELTS एग्जामांत पास जाल्ल्या पासत आनी बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम मेळ्ळेल्या पासत सांबाळ वाडयल्ल्या पासत प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत. हांचे सांगाता मेळोन आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया. अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आतां आमी विविध त्या बसत आमी मागया. जेकब सिप्रियन डिसिल्वा कोटा ब्रेन हॅमरेज जाल्ल्या तांतले देवान सका संपूर्ण तरान बरें करचे पासत गूण करचे पासत ब्लड प्रेशर नॉर्मल जावचे पासत ऑल्विन रस्किना मुलुंड हाका बरी भलायकी लाभचे पासत रेनिटा रस्किना मुलुंड हाजो बाळांत बऱ्या तरान जावचे पासत विविध त्या पासत मागोवंक उलो दिला. वे ग्रेटा कास्तेलेना पासत या तशेंच आयोला फेर्नांडीसा पासत हाडांची अस्कत तांतले देवान निवारचे पासत कॅन्सर पिडेन ते देवान गूण करचे पासत जाग्याचे समस्या इत्यार्थ जावचे पासत बाबा मध्ये भाऊ बहिणी मध्ये जागो बऱ्या तरान वांटो जावचे पासत शांती समाधानीन आनी घरांत आयिल्ले ते आकांत पयस सरचे पासत सोन्या आनी सासूमाई मध्ये नव्यान माया मोग येवचे पासत सर गरजो आमी देवा मुखार दवर आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर मालगाड्यां पासत मागया. देवादीन चार्ल्स डेसा बजबे बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा जोसेफ लोबो अबुधाबी मेरी लोबो जॉन फ्रांसीस आनी टेक्ला मेटिल्डा कण्णूरू बेंगलुरू. 5th डेथ एनिवर्सरी फ्रांसीस डिसोजा बोंदेल. मोंती लोबो 19th डेथ एनिवर्सरी फेर्माई. पीटर कास्तेलिनो पुत्तूरू. आयरीन रीटा मिनेजेस मार्क डिसोजा पुलगद्रींत आत्म्याचो उडास करता. मर्टल कॉर्नेलियो उडपी. देवादीन एलियास तावरो आनी दुल्सीन डिसोजा बोरिविली वेस्ट. जराल्ड डिसोजा आनी सरिता डिसोजा बादियार. मेरी साल्डाना काद्री. हिलारी साइमन रोड्रिगस हॉस्पेट. ब्रिजित रोड्रिगस हॉस्पेट. जोस्पिन रोड्रिगस हॉस्पेट. दियोग डिसोजा 5th डेथ एनिवर्सरी पुत्तूरू. 6th डेथ एनिवर्सरी लुईस मोनिस बोरिविली वेस्ट. देवादीन एलियास तावरो मुंबई. दुल्सिन डिसोजा मुंबई. 7th डे मास 7व्या दिसाचो उडास. मेल्विन पीटर लोबो वालेन्सिया. ससनाचो विशय दी तांकां येसोमिया. निरंतर प्रकाशांचेर फंगोती समाधानेन ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरलेल्या समेस्त बोड तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी. आमेन. मोकाच्या नामी दिमी गेल्या आनी जेजू कापोवया. बन्नी येसुवे बन्नी येसुवे आशीर्वादिशी येसुवे आशीर्वाद घाल सम्या गुण कर सम्या. येसुवे बेगा बन्नी येसुवे बन्नी 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 येसुवे बेगा बन्नी येसुवे. मोगाच्यानो सम्या लागीं येवंक आनी सम्याची विस्नार आशिर्वाद जोडूंक आमकां वर्त अवकाश काल तावनूच हांगासर ब्रदर एंटनी राज आनी ब्रदर शाजी थॉमस हांच्या मुखेलपणा काल हांगासर रेतेर चलोवन आसा. कन्नडांत रेतेर तुमी शनिवारा दिसा तरी कंडी जावन तुमी सकाळी जावन सांजे पर्यंत ह्या रेतेरेंत रावयेत. रातीक रावल्यार
आयतारा दनपारां पर्यंत ती हांगासर रेतेर आसतली. रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागा आनी आमची रेतेर आसा 20 आनी 2 तारखेतावन वस्तेची रेतेर. केदाळे आयतारा सांजेर प्रारंभ जावची. कोंकणी रेतेर सोमारा सकाळी 9 वरांतावन प्रारंभ जाता. आयतारा सांजेर आयल्यार रावयात तुमी, पूण रेतेर प्रारंभ जाता सोमारा 9 वरांतावन आनी मंगळारा बुधवारा ब्रेस्तारा दनपारा पर्यंत आसतली. मोगाच्यान तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत. प्रवेश गीत देवी गायन बकांत ये 17 पेज नंबर 25. येता सम्या मंदिरान गावन वे गीतां अर्गा सम्या दिवन तुका आमी हसिता. तुम सम्या आमचो आधार सर्वांचो तुजे लागी येता तूं आमचो आसरो. येता सम्या मंदिरान गावन वे गीतां अर्गा सम्या दिवन तुका आमी हसिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, पयल्या तावन येवच्या नकारात्मक चिंतपा तावन पयल्या तावन आमकां मेळच्या दुरसोण्या तावन सदां न्हीत विंगड रावन देवान आमकां कितें बरें केलां तें नियाळन आमची जिणी संतोशान पयल्याक आमकां उणेपण अस्कत कांयत चिंता पाटोवन वायट केल्ल्यांक की बरें आशेवन आमची जिणी जियोंक आयची वाचपां आमकां उलो दितात. दाविदाचें जिवीत आनी जेजूचें जिवीत आज आमकां एक उदाहरण जावन आमच्या जिणयेक सर्व रितींनी उत्तेजन दिवचें जिवीत जावन देव आमकां दिता. त्या खातीर दाविदान सावला तावन मेळ्ळें विरोधपण ताच्या मरणांतय खंयच्याय रितींनी लेखी नासतना आपलें दूख उसारन सर्व रितींनी ताचें मरण तो नियाळटा आनी सर्व रितींनी देवाचें बेसांव व्हरतें म्हणलें दाखयता. जेजू आपल्या कुटुंबांत हांव विरोधपण आनी हर एक रितीन विरोधपणाची चिंतना अनुभव करनासल्यारय देवान आपणाक दिल्लें मेसांव सुरसुरोवन करना बगार संतोशान करता. देखून आज आमी हे मेसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेष रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. ताणें आमकां रचलां, ताणें आमकां ताच्या आशिर्वादांनी भरलां. ताचें मेसांव आमच्या जिविताचो महत्व जावंक जाय. जायते फावटी ह्या दिशेन चिंता आटोवंक आनी आमची जिणी जियोंक आमी सुकल्या, तर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकांच आमी आयतीं करया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर,
सोम्याका कृत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडियत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत नित्य अंकुरी मरयेचे विनवणेन हे जिणयेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी ससनाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. सावलाच्या मरणा उपरांत दावीद अमेलिकाताचेर जैत व्हरून पाटी आयलो आनी चिकलागांत 2 दीस रावलो. तिसऱ्या दिसा सावलाच्या शिबिरांतावन एक मनीस आयलो. ताची वस्त्रां पिंजल्लीं आनी ताच्या माथ्यार धूळ आसली. दाविदासी पावतस ताणें धरणीर सरपडोवन ताका नमस्कार केलो. दाविदान ताका विचारलें, तूं खंयतान आयलोय? ताणें जाप दिली, हांव इस्रायलाच्या शिबिरांतलो सुकोवन घेवन आयलो. दाविदान विचारलें, कितें जालें सांग म्हाका. ताणें जाप दिली, सैनीक झुजा केळ्यांतले पळोवन धांवल्यात. तांचे मदले जायतले मरण पडल्यात. साऊल आनी ताचो पूत जोनातानी मेल्यात. तेन्ना दाविदान आपली वस्त्रां धरून पिंजलीं आनी ताचे सवें आसलेल्या मनशांनी तशेंच केलें. सावला आनी ताच्या पुता जोनाताना पासत सर्वेस्पराचे पयजे आनी इस्रायलाच्या घराण्या पासत ते तलवारीन मेले देखून रुदान करून ते रडले आनी सांज पर्यंत तांणी उपवास केलो. इस्रायला, तुजे वैभव तुज्या दोंगराचेर मरण पडलां. वीर कसे मरण पडले. सावल आनी जोनातान मोगाळ आनी आपुरबायेचे. जिवितांत तसे मरणांत जाले नान ते वेगळे. गोणी प्रास ते सुटसुडीत, सिंह प्रास ते बळिश्ट. इस्रायलाच्या दुवानो सावळा पासत रडा. ताणें तुमकां मोलादीक तांबडी वस्त्रां न्हेसयलीं. तुमची मुस्तायकी भांगार शिंगारान नेटयली. वीर झुजा मदें कसे मरण पडले. जोनातान तुज्या दोंगरांनी मरण पडला. जोनातान, म्हज्या भावा, तुका लागून हांव कळवळटां. तूं म्हाका भोव मोगाचो आसलोय. म्हजे थंय तुजो मोग स्त्रियांच्या मोगा प्रास चड विचित्र. वीर कसे मरण पडले. झुजाच्या शास्त्रांचो कसो नाश जालो. देवाचे उतर ओडकार. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा, तेन्ना सोडोवन आमकां लाभतेली. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा, तेदवा सोडवण आमकां लाभतेली. देवा, इस्रायलाच्या गोवळ्या आयक आमकां. जुजेच्या इंडांक सरयतल्या काण दी आमकां. एप्रेम, बेजमी आनी मानसेच्या नदरेंत केरुबाच्या मदगेत सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशीत जा. तुजी मदली तूं उठय. आमचे कुमके घेवन आमकां जैत लाभय. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा, तेदवा सोडवण आमकां लाभतेली. सर्वेस्परा, दळबरांच्या देवा, तुज्या लोकाची बोब कितलो काळ पर्यंत तिरस्कार करसी. दुखाची पेज आनी रडणाचो नीस तुवें आमचो ग्रास केलाय. बोवारीच्या जनांगांनी आमचो गांव लढायचो थळ जाला. दुस्मनाच्या निंदाक तुवें आमकां उंडी केलाय. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी सर्वेस्परा, तेन्ना सोडवण आमकां लाभतेली. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमची काळजां उगड सर्वेस्परा.
हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमच्या सोवे असो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. जेजू घरा गेलो आणि लोक परत्यान इतलो जमो जालो की जेवंक खावंक पर्यान तांकां साध्य जालें ना. ही खबर ताच्या भाऊ भावंडांक मेळटस ते ताका धर्न व्हरूंक म्हूण आयले. ताची तकली पिरवाल्या ते म्हणटाले. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. शुभरच्या उतरा वरवीं बक्षुपात आमची वाडो भवत आमचो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनी भयणीनो, प्रवाद्याक आपल्या स्वंत गांवांत मानना म्हणलें उतर आयच्या वाचपांक आमी सरी केलें जाल्यार जेजूच्या जिवितांत घडिल्लें घडीत आमकां हर एक रितीन आमचें मिसांव आमचें जिवीत देवान खंयच्या उद्देशा खातीर रचला म्हणलें नियाळूंक अवकाश करून दिता. कितेंय आनी एकल्याचो मनोभाव म्हजे वयर आसूं दी. खंयच्याय रितीन आनी एकल्याक म्हज्या विशयांत कसलेंय वायट चिंता पासून दी. म्हज्या जिविताचो इरादो कितें. जर तर हांवें केल्ल्या बरेपणांत हांवें दाखयलेल्या उदार मनांत आनी एकल्याक वायट चिंतूंक आसा, राग करूंक आसा, मोसोर करूंक आसा, तर हांवें कित्याक त्या विशयांत करगोन म्हजी जिणी कंगाल करी जाय. सर्व रितीने म्हज्या जिवितांत बरेपण केल्लो देव म्हजे थंय आसा जाल्यार आनी एकल्या तावन म्हजे थंय नातल्लें चिंताप म्हजे मुखार प्रगट करता तर म्हाका कित्याक त्या विशयांत खंत. जर तर म्हज्या जिवितांत देवाचो सांगात आसा, मागण्याचें बळ म्हाका सदांनीत आदार दिता, धैर्य दिता, बरवोसो जागयता तर हांवें दाविदा बरी आनी जेजू बरी म्हजी जिणी जिवंक जाय. दाविदाच्या जिवितांत साऊल सबार रितीनी अडचण जावंक पावलो. देवाचें बेसांव जावन ताणें एक मुखेली जावच्याक तयाराय करच्या वाटेर ताची अडखळ सबार रितीनी ताच्या जिवितांत कश्ट हाडूंक सकयल्ली. पूण ताचें मरण आनी ताच्या मोगाळी इश्टा जोनाथनाचें मरण सर्व रितीनी ताका दूख हाडटा. ताचे तावन येवची देवाची बेसांवां थंयच राखेर जाली म्हणलें चिंताप तो आटयता आनी सर्व रितीनी तांच्या मरणा थंय बेजाराय तो उसारता. हर एक रितीन आपल्या जिवितांत देवाचें बेसांव कितें आसलें म्हणलें तो लोकांक दाखयता. पेल्याचो मनोभाव पेल्यान केल्लें वायट महत्वाचें न्हय म्हणलें उखल धरता. त्याच रितीन जेजू ह्या वांजेलांत आमकां तेंच स्पश्ट करता. आपल्याच कुटुंबाचे आपल्याच बोवारी आसले लोक ताची तकली फिरवाल्या म्हूण सांगतले. कित्याक हर एक रितीन निरंतरी लोकांच्या बरेपणांत लोकांक शिकोवन दिवच्यान देवाच्या राज्याची सता प्रगट करच्यान जेजू वावर नासलो. विशय घेवंक तो आशेनातलो बगार देवान कितें मिसांव म्हाका दिलां तें संपूर्ण रितीन करी जाय म्हणलो एकच इरादो आनी त्या खातीर आपल्या जिवितांत देवा थंय खरो संबंद मागण्या मुखांत दवरन तो ताची जिणी मिसांवा खातीर बळवंत करनासलो. आज हांवें आनी तुमी हे आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेत आसतना आमचे बोवारी सबार चिंतपा आमचे विशयांत बरी वा वायट आसूंक पुरो. म्हज्या विशयांत आनी एकलो बरें उलोवंक पुरो वा वायट उलोवंक पुरो. हांवें कितलेंय बरें केल्यार म्हाका तो सकला घालूंक पळोवंक पुरो. पूण म्हज्या जिविताचो इरादो आनी म्हज्या जिविताचो उद्देश देवान म्हाका कित्याक रचला म्हणलें चिंता पाटोवन जिणी जियोवची गरज आसा. देखून आज हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना मोरयेची
मोरयेचें स्मरण आमी करता आसतना सर्व रितींनी देवाक आमी अर्गां दिवया. आमकां हें जिवीत देवान दिल्ल्या खातीर, देवाक आमी अर्गां दिवया ताणें आमचेर वतलेल्या बेसांवा खातीर, देवाक आमी अर्गां दिवया ताणें आमकां तिरासाण दिल्ल्या खातीर. आनी सदांच जेजू बरी दैरादीक जावन देवाचें मिसांव म्हज्या जिविताचो महत्व म्हणलें समजून घेवन आमी आमची जिणी मुखार सून व्हरया. आमेन. अब्बा बापा सगींच्या घेऊंडो घेवाय रक्ता मासान क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलून हुंड्या वायना संगी बापा जीवन आमचे दितां तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमेक आमच्या नाक्य पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वस्पर मानून घेऊ. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस सल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान अंकुवार मायेत हांव जल्म घेताना तिचे अंकुवारपण विबाडूंक ना पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची बेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसो. तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तुज्या पोंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत अंकुवार मरियेचो भक्तीन आमी आज उकडास करता आनी तिचें दिन वासनेचें गीत गावून तुजी कणवळाय आमी वाकणटाव. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विजमितां, सर्व काळी मनशां थंय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय. तुजे लानवीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाकणटा सरगार. तांचे वाकणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवा. बोल सगळीं तुका जय. बोल सगळीं तुका जय. बोल सगळीं तुका जय 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 जय. बोल सगळीं तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय. बोल सगळीं तुका जय 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 जय. बोल सगळीं तुका जय. बापाक रस्तो पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमीस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमीस मनशां पसत हें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बावट सोगुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराक्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजलीत मुखार मुळपाळेवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. अवकार मेरये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत धर्मदुदा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ती सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटून दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितां सवस्त आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोबर तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेलीं आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फोवना, पूण जेवतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत E1 पेज नंबर 47.
पुंडू जिवीत असो उस्वाड संसार असो सोमी जेसू मोसो दैविक काणान पसो आत्मिक तान बागोसो एक मात आसरो मोसो जेसू गोळ्या बऱ्या तितून जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका जेसू गोळ्या बऱ्या तितून जिवीत म्हाका जेसू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका प्रार्थुया कणवळ्या बापा भगवंत अंकवार मरयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दोशी केल्याय देखून आमी संतोष बरीत जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारताव तेच अंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भक्तीपणी साकरी करूंक आमकां करपा दी हे आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो सर्वपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. वसून यात क्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार गायन संको F9 पान संको 66. देवाका सारगा दिव्या ताका मी दिन वसूया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया सर्वेश्वरा तुका हवना वाढता संसार तुवें केलाय विचित्र हे देखताना सगळो संवाद जपता मैमेक तुझ्या एक नवें गीत गाता देवाका सर्गा दिव्या ताका मी दिन वासूया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कृष्णाचे करुवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.